ओके. आणि आता मूवी रिलीज जाल्यार खूप कडेन स्क्रिनींग जाता कस्टम ऑफिसांनी ऑफिसरां खातीर स्पेशल आनी तुमकां थंय वळटा. ऑफिसर ते पयल्या उपरांत तुमकां परत मेळटा आसतले नवे ऑफिसर ट्रेनिंगांतले आसतले वा तुमी रिटायर जावन येयल्ले फाटल्यान बसतले ते मागीर तुमचे कडेन इंटरॅक्ट करता आसतले ते कितें म्हणटा तुमकां? No, this is sir. Your movie is really fantastic, and you have really a great officer, and we want to become like. हे त्यांचे आयकून मातशें तरी हें दिसता गर्व हे सगळें कित्याक म्हजे सारकें जावपाचें हें तरी म्हणटाय म्हूण ते म्हणल्यार तितलें पुरो जाता कित्याक तें जालें की ना ते आय डोंट नो. आय विल बी देअर टू सी ऑर नो. एक स्पार्क उरतलो तेंच्या होय त्यांच्या हितून मातशें तो स्पार्क तरी जालो जाल्यार लागलो स्पार्क न्हू. हे म्हाका दिसता की कोण तरी जायत त्यांचे तें मोटिवेशन आनी हें सोयन त्यांची उमेद मातशें दिसता की हें पिक्चर हें करून मातशें तांकां मोटिवेशन हें जालां. ओके. आणि ते फुल आता रिकॉर्ड पिक्चर आता झाले ते उरले ते पुढे कितलेशेच ऑफिसर येतले जे पद्धतीने तुम्ही लेक्चर घेताले ते पद्धतीने मुवी दाखयलो गेलो वयतलो नव्या भुरग्यांक नवे रिक्रूट जे आसताले होय तांकां ते दाखोवन मातशें तांकां तें मोटिवेशनल हें जातलें न्ही. एक मुवीत एक चॅप्टर झालं ना. होय मूवी एक चॅप्टरूच कसो जालो तेन्ना एक्चुअली ना जाल्यार तो आमचो पिकेदास साहेब एक्चुअली तेणें तो एक चॅप्टर केल्लो हा. आनी तो आहा म्हणल्यार तो दितालो म्हणटा अजून आपयताय ताका वता तो आतां ते एक्चुअली पिक्चरूच पळोवन ते मोटिवेट जावपाक शकताय न्ही. म्हणजे आतां सॉरी आसतलो आनी हांव आसतलो काय सांगूंक जायना न्ही केन्ना कितलो तेंप आसतले म्हणून. कस्टमरचो जो कोर आहा कोर तेंचो रोल आहा तो नव्या रिक्रुटांक शिकोवंक जाय जाल्यार मुवी इज द बेस्ट तितूंतलो आत्मो कळटा कस्टमरचो कितें आहा तो. ना एक्चुअली हे मुवीच्या हितूंतल्यान पयलींचे ऑफिसर कशे आशिल्ले हे मातशे मेसेज वयता आनी ती मेसेज तांणी कॅच केली जाल्यार डिपार्टमेंटाक खूब फायदो आनी नेशनाकूय फायदो हे अशें तरी म्हाका दिसता. आणि कसं जातलें म्हणटा मुवी पळोवन आनी जाल्यार पुरो म्हूण हांव मागता.